नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 90% जनतेचेर अन्याय, तांकां न्याय दिवपाच्या मिशनार राहुल गांधी उलयलो. प्रधानमंत्री मोदीन अर्थीक देगण केलां. 90% लोकांक तांचे हक्काचे पयशे पावोवपाचें जाहीरनाम्यांत काँग्रेसीचें उतर. दिल्लींत समाजीक न्याय संमेलनांत राहुल गांधी उलयलो. अर्थीक एक्सरे करूंक खंय विरोध. 90% लोकांक कुशीक दवरून देशाक महासत्ता कशे करतले, मोदीक प्रश्न. अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है. मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है. नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए. देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है. एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है. सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए. तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा. तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं. मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं. जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं है. जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए. ये अब मेरा लाइफ का मिशन है. जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है. थोड़ा सा हमने कैलकुलेट करके 16 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया. कैलकुलेट करके हमने, जो हमें लगा, जो न्याय हमें लगा कि इतनी मदद करनी चाहिए, हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया है. साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है. कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है. कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे. हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. संविधान गोयच्या माथ्यार मारलां हें विर्याताक उलोवंक सांगिल्लें काय कितें? राहुल गांधीन स्पश्ट करचें. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयला. संविधानाचेर बोट दवरप म्हणल्यार आंबेडकर आनी नेहरूचो अपमान. वास्को जुंव्यार भारताचो तिरंगो हुबोवंक विर्यातान खंय विरोध केल्लो. विर्यात डबल स्टँडर्ड, तानावडेचो दावो. तो जे उलयला कॉन्स्टिट्यूशनाच्या संदर्भात, बाबासाहेब आंबेडकराचो हो अपमान आसा. या देशाचे पहिले पंतप्रधान आमचे पंडित जवाहरलाल नेहरू हांचोय अपमान आसा. आनी ताका लागून हांव राहुल गांधीक विचारपाक सोदतां की विर्याटोचो
जे तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युशनाच्या संदर्भात तांचे कडेन उलयल्लें म्हणटा, म्हणजे तेंची ताका मान्यता असली काय कितें? जी काँग्रेस पार्टी आपल्या मॅनिफेस्टोन म्हणटा की डेमोक्रेसीच्या कॉन्स्टिट्युशन सेव कॉन्स्टिट्युशन हें आसा तेंच्या मॅनिफेस्टोन, म्हणजे तेंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे आसात ते सांगतात की हे कॉन्स्टिट्युशन आमी मानपाक जाय म्हणून, आनी तेंच्याच पार्टीचो जेंका तेणी जे फॉर्म दिल्ले आसा काँग्रेस पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून तो ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचो अनादर करता. आनी त्या वेळी बाबासाहेब आंबेडकरान जें बरयलें त्या हातूंतल्यान हाका कितें ताका बरोबर न्हू अशें सांगपाचें आसा काय कितें? तेणेन 15 ऑगस्टाक सॅन जॅसिंदो आयलंड जें आसा वास्को हांगासर मुरगांव तालुक्यांतलें, थंय भारत देशाचो तिरंगो लावपाक सुद्दां ऑब्जेक्ट करणारो होच मनीस. म्हणजे एक वाटेनच्यान म्हणटा की तेणेन नेवीन कॅप्टन म्हणून सांगता तो. आतां हो खरोखरच जर कॅप्टन आशिल्लो जाल्यार ह्या देशाच्या संदर्भात ताका स्वताक थोडो तरी आदर आसपाक जाय. शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात ज्या वेळाचेर अपशब्द उलयले एक फादर, त्या वेळाचेर तो जस्टिफाय करतालो कितें बरोबर म्हणून. दोन हाच्या भितर झगडी पेटोवपाचें काम जर कोण करता आसत जाल्यार विर्यातो, आनी त्या वेळेर कॅप्टन विर्यातो आसा हो डबल स्टँडर्ड मनीस. मजगती आमदार संकल्प आमोणकरान विर्यातो आड कोलवा पुलिशेंत कागाळ केला. जे साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसीचो कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस, जे तेणेन एक 2 दीस पयलीं जे बेतलबातीन मिटींग जाल्लेली, ते मिटिंगेक तेणेन जी लँग्वेज यूज केली अगेन्स्ट आमचो जो देशाचो संविधान आसा, कॉन्स्टिट्युशन आसा, तेजे अगेन्स्ट तो उलयलो. आनी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ती स्पीच तो कितें उलयला ती आमी इन डिटेल दिल्ली आसा पेन ड्रायव्हाचेर घालून. आयज तो म्हणटा कितें आपली स्पीच हे केल्ली आसा, ट्विस्ट केलेली आसा. सो आयज जी स्पीच तेणें ओरिजिनली जी उलयला तीच आमी लायलेली आसा, खंयसरूच तेजेर स्पीच ट्विस्ट केलेली ना. युपीआयच्या काळात संस्थांची वाढ लायिल्ली. सीबीआय ताचे बेस्ट उदाहरण म्हूण यतीशान संविधानाच्या प्रकरणाचेर काँग्रेसीक तासली. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार 8 मे 2013 सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें की सीबीआय इज अ केज्ड पॅरट. कोलगेट स्कॅमाची जेन्ना मॅटर आयकताले सुप्रीम कोर्ट, तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें की सीबीआय इज एक्टिंग लायक अ केज्ड पॅरट. 8 मे 2013 आणि द व्हेरी फॉलोइंग डे तेन्नाचो जो सीबीआयचो चीफ आशिल्लो रणजीत सिन्हा, त्या रणजीत सिन्हान 9 मे विचारलें, द व्हेरी नेक्स्ट डे विचारलें की सुप्रीम कोर्टान अशें ऑब्झर्वेशन केलां तेन्ना तुजें म्हणणें तशें कितें काय म्हणून. तेन्ना ताणें म्हणिल्लें की सुप्रीम कोर्ट केज्ड पॅरट रिमार्क इज करेक्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सेंट जासिंत जुंव्याचेर तिरंगो हुबोवंक दिवं ना म्हूण कॅप्टन विर्याताचेर फटीचो आरोप करपी सदानंद शेट तानावडेन माफी मागची. काँग्रेस तेमाक तानावडे 1 नंबर फटींग. तानावडेच्या आरोपांक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाची जाप. बीजेपीन खंय भ्रश्टाचार आनी बेकारीच्या मुद्द्याचेर उलोवचें. मेन इशू मेन मुद्द्या कडल्यान कशें डायवर्ट करप, लोकांक कशें मिसगायड करप, हें म्हाका दिसता बीजेपी कडल्यान शिकप. सी तो स्टेटमेंट जो आसा ताजेर क्लॅरिफिकेशन कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीसान दिला. अरे बीजेपीक आज विचार की गोंयान आज रेप कित्याक वाडल्या, मर्डर कित्याक वाडल्या, सिद्धी नायकाची केस आज कित्याक जायना, मिस्टिरियस डेथ ऑफ सिद्धी नायक कित्याक जायना हे विचार मरे. सदानंद शेट तावनाडेक पयलीं विचार की जेन्ना फ्लॅग होस्टिंग 14 तारखेक जालें, हांव स्ट्रेटूच न्ही सो तुमी स्ट्रेट प्रश्न पयलीं. अरे सदानंद शेट तानावडेक पयलीं विचार की तो फुटींग कित्याक उलयता. फ्लॅग होस्टिंग जेन्ना 14 तारखेक जालें तेन्ना तो गोंयच्या जनतेक 15 कित्याक सांगता कितें तें. सी जेन्ना कॉन्स्टिट्युशन जेन्ना गोवा गॉट लिबरेटेड इन 1961 दॅट टायम द कॉन्स्टिट्युशन वॉज एप्लायड टू गोवा. तें अप्लाय जालें आमकां. तें अप्लाय जालें रे, तर तुका जावना तर अप्लाय तुका जावना. सी पळय कितें आहा, मिडिया भावा कडेन म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा की बीजेपीचे मरे क्लासीक कितें सांग डायवर्ट करप इशू. जेन्ना सदानंद शेट तानावडेन व्हिडिओ दाखोवन गोंयच्या जनतेक फटयले, ताणें सांगलें की सॅन जॅसिंटो आयलंडाचेर 15 तारखेक फ्लॅग होस्टिंग करपाक दिवंक ना आनी तुमीच छापता मरे. हे तुमीच छापला, आमी छापूं ना.
डायवर्ट करना ताजेर रिएक्शन दिता मरे. ताणें सांगलें 15 तारीख, 15 न्ही 14 तारखेक जालें. लादला न्ही रे, एप्लाय जालें न्ही. जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना डिस्कशन जाल्लें तेन्ना गोंयचो कोण आशिल्लो? गोवा वॉज अ पार्ट वीथ तेन्ना पोर्चुगल मरे. कला अकादमीच्या तेर्रासाचेर खंय पानांच्यो राशी. ताका लागून अकस्मात आयिल्ल्या पावसाच्या उदकाक वाट मेळ्ळी ना. उदक झिरपून स्लॅब फुगलो आनी फॉल्स सिलींग कोसळ्ळें. PWDन सरकाराक प्राथमीक रिपोर्ट दिला म्हूण सुत्रां सांगतात. फॉल्स सिलींग कोसळत सावन गोंयचो ताज महाल परत चर्चेंत. गोंयच्या शिक्षीत भुरग्यां आड पॉलिटिकल ब्रोकर जॉबाक पयशे मागतात. इंडिया अलायन्साचो उमेदवार विर्याताचो फोंडे प्रचारांत आरोप. काँग्रेसीचो बेकारीचेर फोकस. बायलांक स्किमीचे 1000-2000 दितात, पयशांनी भागचे ना, तांकां सबल करूंक जाय. काँग्रेसीचो राजेश वेरेकार म्हणटा सरकार लोकांचेर दबाव तंत्र वापरता. मॅक्झिमम म्हळ्यार जे धाकटे धाकटे ट्रेडर आसा तांकां GSTचो तांचेर खूब मार पडलेलो आसा. जे GST ज्या प्रमाणे तांणी लागू केल्ले इन अ हरी, फक्त आपणाक एक क्रेडीट घेवपाक आपणें केलें म्हणटे तो आयज पासून तांचेर मार पडलेलो. सगळे ट्रेडर्सांचेर धाकटे धाकटे बिझनसांचेर मार पडलेलो आसा. दुसरें यूथ आवय बापूय कश्ट काडटा, सेव करता, भुरग्याक शिकयता. जेन्ना एड्युकेशन कंप्लीट जाता जॉबाक जाल्यार मिनिस्टर आनी हे सगळे आसा ब्रोकर पळय पॉलिटिकल ब्रोकर 20 लाख 30 लाख ते मागता. खंय वेतले ते? त्या खातीर आमच्या मॅनिफेस्टोन आमी इन्क्लूड केला स्पेशल फोकस ऑन अनएम्प्लॉयड यूथ. सो हे मुद्दे म्हणटा ते. दुसरे बायलांक आमी स्किल्ड ट्रेनिंग दितले. आमच्यो बायलो सगळ्याकीन म्हाका दिसता मोस्ट एंटरप्रायझींग एड्युकेटेड. आयज तांचे कांयच जॉब ना. फक्त म्हणटा तुमकां आमी हे स्किमांतले 1000 दितले 2000 दितले ना. तांकां फ्रूट दिनाका, झाड दी. झाड आसल्यार सदां फ्रूट मेळटले तांकां. वी वॉन्ट टू एम्पावर द विमन. रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. लोक आज खंयचें कितें जालां की राजकारणान आज लोक ओपनली उलोवंक सोदिनात. कित्याक तुमकां खबर आसा, तुमकां प्रेसाकूय खबर आसा की दबाव तंत्राचें राजकारण चल्लां. कोणें जर कितें केलें जाल्यार ताका त्रास करप, धंद्याक त्रास करप, नोकरेक आसा तेजी ट्रान्सफर मारप, हें सरकाराचें दबाव तंत्र हें चलिल्लें आसा. तायवानात 24 वरांत 6.3 ताकी मेरेनचे सुमार 80 भूकंपाचे धपके. लोकजीण विस्कळीत. मात कोणाचे जिवाचें बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना. कितल्याशाच घरांक बिल्डिंगांक मार बसला. 3 एप्रिलाक 7.4 ताकीच्या भूकंपान तायवानात मोठी हानी जाल्ली. 14 जाणांचो जीव गेल्लो. लायनमॅन आनी लायन हेल्परांची एक दुखणी सोंपच नात. लायनमॅनाक आनीक एक एक्सिडेंट. फोंडे ढवळे ट्रान्सफॉर्मर रिपेर करतना शॉकान प्रियोरचो लायनमॅन उपेंद्र नायकाक मार लागलो. ताचो हात दुखावला. ताचेर सध्या मडगांव हॉस्पिटलांत ट्रीटमेंट चल्ला. नमस्कार. तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो हांगासर ढवळे हांगासर की आग्यार ग्राउंड जे कॉम्प्लेक्स आहा आनी हांगासर हो बिल्डिंगेच्या कंपाउंडा भितर हो ट्रान्सफॉर्मर लोकेट केल्लो आसा. आनी आयज हांगासर जेन्ना सकाळीं लायनमॅन हांगासर ह्या ट्रान्सफॉर्मराचें काम करताले तेन्ना उपेंद्र नायक हो रावपी आपेवाळ हो जवळ जवळ वयल्यान आतां आमी म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे तो वयल्यान शॉक घेवन तो सकयल पडलो. आनी सकयल ताका ते नेट आहा, जाळी आहा ट्रान्सफॉर्मराक जे शेल्टर केल्लें आहा ते शेल्टराक लागून तो इंजर्ड जाल्लो आसा. आनी सद्या तो मडगांव हॉस्पिटलांत एडमीट आहा. सद्या आमी जाणून घेतली तेजी म्हायती प्रमाणे तेजी प्रकृती स्थिर आसा. आनी म्हाका दिसता सेगीत अशे कितलेशेच इन्सिडंट आतां जावपाक लागल्या. शॉक घेवन लायनमॅन खांब्यार मरता तशें सकयल पडटा. पण म्हाका दिसता अजून पर्यंत सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय ते अजून पर्यंत कोणेच म्हाका दिसता अजून पर्यंत मनार घेवना. आनी हो रोखडोच असो इन्सिडेंट जाला पण हो आतां इंजर्ड जाला. पण हेणेय समज जर सेफ्टी मेजर्स कितें घेतले जाल्यार खंय तरी ताका मार लागपाचो नाशिल्लो. पण तरी आसतना म्हाका दिसता केन्ना गव्हर्मेंट हे सगळे सेफ्टी मेजर्स हांकां दितले आनी लायनमॅनाचो जीव खंय तरी साल्वार जातलो. ढवळेच्यान प्रुडेंटा खातीर विवेक प्रभू. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयांत आतां मेरेन कॅश वेगवेगळ्यो वस्तू मेळून 16 कोटी 65 लाखांची कॅश आनी सामान जप्त केलां.
एन्फोर्समेंट एजन्सींनी मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स, लिकर, म्हारग सामान आणि कॅश जप्त केल्या. NCB, पोलीस, रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स, अबकारी खातें, इन्कम टॅक्स, कमर्शियल टॅक्स आणि गोवा कस्टम्साची ही कारवाय. गोंयच्या तरणाट्यां मुखार नोकऱ्यांचो मोठो प्रस्न. शिकूनय बेकारीक लागून तरणाटे चुकीच्या मार्गार. सत्तेर येवपी सरकारान लक्ष घालचें. अर्थीक येणावळीच्या आधाराचेर आरक्षण आसचें. प्रायवेट नोकऱ्यांनी बरी पॅकेज ना. सरकारी नोकऱ्यांक आमदारांचे हुमरे झरोवचे पडटात. प्रुडंटाची खासा सिरीज. लोकनाम्यांत तरणाटे मनमेकळे उलयले. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा आमची माझी लोकनामो. सगळ्यांक मत मारपाक वचपा जाय. थोडे लोक मत मारपाक वचना. सगळ्यांक मत मारपाक भायर सरपा जाय. जाल्यारच आमकां कोण तो बरो एक कॅन्डिडेट मेळटलो. आनी लोकांक पयशे घेवन मत मारप न्ही. पयशे घेवन मत मारल्यार बरो कॅन्डिडेट मेळना. असो कॅन्डिडेट लोकांक सिलेक्ट करपा जाय जो इंडिया आमगे बरें डेवलप करपाक हेल्प. I think the biggest drawback we hold in today's day is reservation. I would really want the government to do something about it. Most people are well educated, and the person that maybe from a reservation should be based on income. आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान नरेंद्र मोदी ज्या हेज्या खाला जे हे सरकार चलता BJPचे, सो खऱ्यांनीच बरें चलता. आणि म्हाका दिसना आमच्या युथांक खंय तरी कमी पडल्या म्हणून. मोदीजी पंतप्रधान जाल्या उपरांत तांच्यांनी खुबश्यो येवजणी तयार केल्ल्यो आसा. देशाक प्रगती पथार मोदीजीन व्हेल्ले आसा. रातचे बायलांक संडास नासल्या कारणान मळार वचचें पडटालें. त्याच बायलांक आतां मोदीजीन फ्री टॉयलेट स्कीम उपलब्ध करून दिल्ली आसा. त्याच बरोबर उज्ज्वला योजने अंतर्गत मोदीजीन तांकां मोफत सिलिंडर उपलब्ध केल्लो आसा. सभाची इलेक्शन येवपाची आसा. इलेक्शनान कोणूय निवडा येवनी, पूण लोकांचें काम जावंक जाय. स्टुडंटां खातीर बरी फॅसिलिटीज दिवपाक जाय आनी जे काम इनकम्प्लीट आसात ते पुराय करपाचे आनी बायलां खातीर कितें तरी करपाचें अशी आमची अपेक्षा आसा. वयल्यान कशें खबर आमकां सबसिडीन कितें आसा खबर म्हटल्यार स्किमी कितें आसा त्यो वयल्यान पावना म्हटल्यार आमी शेतकरी. हांव एक शेतकरी, आमचे कडेन गायो आसा, बट आमकां तितून फायदो असो मेळना. टुडे emphasizing on unemployment rate. It has been noticed that Goa, along with even other states in our country like Kerala, Haryana, faces a very high rate of unemployment. तुम्ही पळयता आसत चडशे लोकल आमचे गोंयकार बाबडे आमचे उमेदवाराची आमदारांची दारार चपला झरोवूच उरले. दात हांवें पळयलां कितें आमचे गोंयकारूच फाटीं उरता. GPSCचो अवेरनेस जावपाक जाय की काही भुरग्यांक खबर ना की आफ्टर ग्रॅज्युएशन आपल्याक कितले हें आसा ते ऑपॉर्च्युनिटी आसा ती. गोंयच्या सवूय जेटीचें इन्स्पेक्शन करात. हायकोर्टाची नुस्तेमारी संचालकाक ऑर्डर. जेटी वेल्यान न्हंयत कोयर उडोवपाचे. नुस्तें येरादारी करपी ट्रक नुस्त्याचें उदक न्हंयत सोडपाचे प्रकार जाता जाल्यार, तशेंच जेटीचेर अतिक्रमण जाता आसत जाल्यार पुलीस आनी RTO घेवन एक्शन घेवची. 12 ऑगस्ट मेरेन कंप्लायन्स रिपोर्ट मागला. सुनावणी 21 ऑगस्टाक दवरल्या. They have found there were reports that there is some dumping of garbage in the waters. So they have said they are going to construct a compound wall fencing for which administrative approval will be taken for finances to be arranged. And the High Court has set some timeline within which they will have to file compliance reports before the High Court. That they have said compliance report is somewhere in August they will be filing. Before that, they have been told to also see if there is any illegal constructions have come up, mushroom in and around the jetty, but on government land. So action would be also be initiated against them, and action will be taken, of course, in accordance with law against all those structures. Then it has been found that there is transportation of fish through vehicles, and there is spillage of water. And because of that some accidents have taken place. So that was also brought one of the issues that was highlighted. So their RTO has said that they will be taking strict action against such spillage of water. Director of Transport, RTO, police authorities will also take action. चार दीस जाले
पावस येऊन गेलो, मात बांबोळे GMC कडच्या अंडरपासार तुमिल्लें उदक अजूनय आसा तश्शें. आडमेळ्या पावसान अशी परिस्थिती जाल्यार मान्सूनात कितें काय म्हूण प्रस्न. लागींच कुजेरा स्कूल कॉम्प्लेक्स, भुरगीं येता वतात. तुमिल्ल्या अंडरपासाचो मोठो प्रस्न उप्रासला. तुम्ही पयले आसतले फाटल्या विकान जो अचानक गोंयान येदो व्हडलो पावस येयलो, तितून चडशे कडेन गोंयान नुकसान जालें ह्या पावसान. मात तुमी पणजे पळोवंक गेलेले पणजेची स्मार्ट सिटी, जी स्मार्ट सिटीचें काम आहा थंयसर तुमकां दाखयलें आमी की कशें उदीक भरला. मागीर तो 18 जून रोड आहा, 18 जून रोडार कशें उदीक भरलेलें, लोकांच्या शॉपांनी गेल्लें उदीक. आनी थंयसर तुमी पयलें आसतलें की कशें लोक ते साफ करताले. आतां गेले पावस जावन आतां 5 दीस जाले. आतां आमी आहा बांबोळे हांगा, जे बांबोळे हॉस्पिटला भायर जो सबवे आहा थंयसर उबे आहा. आनी तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान जे अचानक हो पावस येयलो तो पावसाचो इफेक्ट हांगा दिसलो. आनी जे सबवे जो सकयल्यान जो रूट येता थंय उदक इतकें भरलेलें आहा की थंयसरल्यान गाडी सुद्दां येवपाक हांगा त्रास जाता. लोकांचें म्हणणें आहा की हांगा सायडीकूच जे कुजिरा कॉम्प्लेक्स आहा तितून चडशीं स्कुलां, पणजेचीं स्कुलां सगळीं हांगा भुरगे शिकपाक येता तेन्ना हाडपाक येवपाक हांगा त्रास जाता. कित्याक हांगा फूल ह्या सबवेन हे उदक भरला भितर. लायटी शॉर्टेज जावं ह्या भंयान सुद्दां भुरग्यांक घेवन पेरंट्स येवपाक मेळना. कित्याक फूल गाडी हितून उदकान वयता. लोकांचें म्हणणें आहा की पंचायत आसूं नाल्यार आमदारां आसूं हेचेर लक्ष घालपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन हांगा पंप लावन जो सबवेंतल्यान उदक भरला तें काडपाचें म्हणून लोकांची मागणी आहा. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.